चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इस्तानो आजच्या माणकां मतें कार्यावळींत तुमकां माये मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. आयज आमच्या मदें कुंकोळी फातोर्पा गांवचो एक कलाकार आसा जाका पालकाचेर न्हेसोंक जायती उमेद आसा आनीक ह्याच उमेदीन हालीं तो तियात्राच्या पालकाचेर पोजळटा तो आमकां दिश्टी पडटा. जायते तियात्रांनी तो न्हेसता. आतां सद्याक ताचे जायते शो जातात. आयच्या कार्यावळींत मेवन फेर्नांडीस आसा. म्हणटच मेवन बाब तुका माये मोगाचो येवकार. तुमकां येवकार. मेवन ह्या निमाण्या दिसांनी तूं कोणाचो तियात्र न्हेसता? किसन द चिंचिनी हाचो हांव तियात्र न्हेसता ह्या निमाण्या ह्या हालींच्या दिसांनी. तियात्राचें नांव? गोंयकाराचो फुडार कितें. गोंयकारांचो फुडार कितें. तर हो तियात्र साबार सुवातेर जाता हें आयकोंक आमकां येता. पूण तुज्या नदरेन जे तुजे इश्टमीत तुका मेवल्यात तांच्या कडल्यान तुका कितें संदेश मेवला? संदेश मेवला म्हणजे पयले भाशेन आमकां गेला थंयसरूच आमकां बरे भाशेन आमकां येवकार दिला. सगळे कडेन आमकां एप्रिशिएट केला. बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग्स, बेस्ट सिंगींग, बेस्ट कॉमेडी बरे भाशेन आमकां एप्रिशिएट केल्या. सगळे कडेन आमकां बरे भाशेन मानून घेयला आमगे तियात्र. आनी ते हिंगा जाल्लो म्हणजे लायक नुवें जालो, नुवें कोणें चयलो थिंगसान तो आमकां दुसरे कडेन आमकां कॉल येयला फॉर नेक्स्ट शो. तशें करून आमकां बरे भाशेन जाला सगळे कडेन. ह्या तियात्रांत तुजी भुमिका कितें आसा? मुगे मेन रोल आहलो. हांव हिरो रोल करतालो त्या तियात्रांत. हिरो म्हणजे तुजी स्टोरी कशी जाता? म्हजी स्टोरी म्हणजे लायक हांव एक गरीब घराब्यांतलो. म्हजी फॅमिली गरीब. हांव आसा, डाडा, मामा आनी म्हजी एक भयण. आमी गरीब. डॅडीन जायते त्रास करून आमकां वाडयलीं, शिकयलीं, जायते भाशेन आमकां शिकोवप दिलें. पूण आमकां फावो ती नोकरी मेळना, काम मेळना. जायती आमी ट्राय कोताय. मागीर हांव प्रायवेट कामाक लागता. थिंगाय हांव लायक म्हाका पेमेंट मेळना. म्हज्या भयणीकूय पेमेंट मेळना. काम चेंज कोता थिंगाय मेळना सारको. लायक दुखेस्त काणी अशी म्हणजे लायक त्रासांत पळोवली अशी. म्हणजे त्रास काडून लास्टाक फायनली एक चेडवा मोगान पडटा. तें वेल सेटल आसता. तें म्हाका हेल्प कोता वयर सरपाक. आनी सगळे वाटेन तेंच म्हाका हेल्प करून वयर काडटा लास्टाक. तेंच म्हाका पयशे दीन लायक मुगे न्यू बिजनेस स्टार्ट करपाक. हांव मुगे ओन बिजनेस स्टार्ट कोता. तितून म्हाका तें हेल्प करून हांव मागीर आमी वेल सेटल जाता आमची फॅमिली. तशें करून आहा स्टोरी. पूण हातून तुका कांतारां बी तशें कितें आसा? कांतारां तियात्रांत म्हाका कांतारां ना. कांत आसतलें. एक कांत आसा. ह्या आदीं कितले सुमार तियात्र तूं न्हेसला? तेज्या आदीं पयलीं 2 कॉम्पिटिशनाचे. दोनूय कॉम्पिटिशनाचे? हय. आतां कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रा उद्देशी तुका कितें बरेंपण मेवलें? कॉम्पिटिशना तियात्रा उद्देशी बरेंपण म्हणजे पयलीं इट इज लायक अ प्रोफेशनल लेवल. तो तियात्र कॉमर्शियल न्हू आहलो पूण प्रोफेशनल आहलो. लायक जाता तितलें आमकां स्टेज सेटअप, मागीर आमगेलें वॉयस मॉड्युलेशन जावं तें आमगे कॅरेक्टर, भुमिका कितको करपाची हें सगळें आमकां शिकवण मेळ्ळी कॉम्पिटिशना हितून. जी शिकवण आमकां कॉमर्शियल तियात्रांनी मेळना. लायक कॉमर्शियल तियात्रांनी कितें जाता सगळे सिनियर आसताय. पयलीं सान एक्टींग करीत येयले. स्क्रिप्ट मेळ्ळी, शिकताय, वचोन एक्टींग कोताय. एक 8 रिहर्सल मारताय मॅक्झिमम. 8 ते 10 मॅक्झिमम रिहर्सल मारले शो घाताय. पूण आमी थिंगा ऑलमोस्ट अ मंथ क्रॉस आमी प्रॅक्टीस केली. आनी तो तियात्र सामको चड बरो जाल्लो. लायक एक सुद्दां बारीक सुद्दां मिस्टेक मेळपा ना त्या तियात्रांक. लायक तें अशें कोन्न आहलें. ईच एंड एवरी वर्ड. त्या तियात्रांत तूं कसली भुमिका करता? त्या तियात्रांक हांव इन्स्पेक्टराची भुमिका करतालो. पुलीस इन्स्पेक्टराची. म्हणजे त्या पासतूय तुका रिहर्सल गरजेची आसली? हय. म्हाका थोडीशी आसली भुमिका. म्हजी थोडी चालली. लायक लास्ट 2 पड्ड्यांकूच जाल्ली. पूण एवरीडे हांवूय प्रॅक्टिसे वयतालो. एवरीडे वचपाकूच जाय. कित्याक हांव वचना म्हजे बरें कोण उलोवपा आहा वो म्हजे बरें कोणागे डायलॉग्स जाय तेकाय त्रास जाताले हांव वचना जाल्यार.
म्हज्या बाबा तेडा काडपान धरून ह्या म्हज्या भुरग्याक जल्मान हाडलो. स्वता वयले फोडीन कोणाचे चादर तूच काडटाय आनी स्वत आनी फोडेन करून सगळ्यांक त्या चादरान घुसपायताय. एनीवेज उल्लोल्या फॉर्मेलिटी करपाक तुमकां पोलीस वकील वचचें पडटलें. चड बेगीन खबर आयल्या तुवें. ना पूण तूं तुजेच डायलॉग तयार केले जाल्यार तूं बरे भशेन दिवपाक शकता, पूण आख्खोच रिहर्सल आख्खोच तियात्र तूं तितूंत इनवॉल्व जाल्या उपरांत खऱ्या अर्थान तुका ताजो फायदो जाता? खरें फायदो जाता, कित्याक जी वस्त हांव तशें करून रावलोलो न्हू, फकत मुगलें शिकतलो म्हूण जाल्यार जायनासलें. फकत हांव मुगलें शिकतालोच, पूण दुसऱ्यांगेली भुमिका चोवन म्हाका तेवूय हितून इंट्रस्ट येयलो. दुसऱ्या हितून रोलांक म्हाका तेंचेय कळ्ळें, ते हितून कितको वॉयस मॉड्युलेशन करपाचें, बॉडी लँग्वेज कितको यूज करपाची, तें सगळें म्हाका कळ्ळें दुसऱ्यांगे रोल चोवन थिंगा प्रॅक्टिसे टायमार. आतां कॉमर्शियल तियात्र आनीक प्रोफेशनल तियात्र जे भशेन तूं म्हणटा कॉम्पिटिशनाचो एक प्रोफेशनल तियात्र, हय जाल्यार तातूंत आनी हातूंत जे मुवमेंट्स आसात हातूंत फरक मेवता? हय आसा. स्टेजीर मुवमेंट्स जाय तो डिफरन्स आसा. प्रोफेशनल तियात्रांत कितें आमी साम शिकतना आमी मार्कींग करून शिकलोले. हो डायलॉग तुवें हिंग वचोन म्हणपाचो, अमक्या पॉयंटार वचोन म्हणपाचो. आमी सदांच लायक एक डब्ल्यू शेपान आमी शिकताले शिकतना. म्हणजे गो फ्रंट, कम बॅक, देन गो अगेन फ्रंट. डब्ल्यू शेपान आमी शिकताले ते भाशेन आमगे एक्टींग जालें. हिंगा कितें जाता लायक आमी कोणाकूय ओवर क्रॉस करनासले, मुखायल्यान क्रॉस जायनासले. आनी कॉमर्शियल तियात्रांनी लायक अशें करून जाता लायक जायते तियात्रीस्ट जाय ते जायते तियात्रीन नाचताय. सो एक पाटी इसरोताय चुकून, आयज हेगे नाचलो फाल्यां तेगे आसता, सो इसरोताय चुकून ओवरलॅप जाता, तशें करून जाता, मिस्टेक जाताय. म्हणजे जे कॉम्पिटिशनाचो तियात्र तूं न्हेसतालो तातूंत ह्यो मिस्टेकी जायनासल्यो? ना, ते सात परफेक्ट, कित्याक आमी ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो मंथ क्रॉस आमी प्रॅक्टीस केल्ली. सामकें परफेक्शनाचेर गेल्ले आमी. म्हणजे फाल्यां तो तियात्र खंयी परत परत सादर केलो जाल्यार तुमचे त्याच सुवातेचेर तुमचे जे मूव्स आसात ते आसतले काय दुसरे कडेन? त्या सुवातेर आसतले, कित्याक आमी परफेक्शनान लायक आमी प्रॅक्टीसूय ते भाशेन केल्ली. ईच एंड एवरी पॉयंटार आमी प्रॅक्टीस करतना रिहर्सल करतना आमी स्टॉप जाताले आनी मिस्टेक आमगेली थिंगा आमी चेंज करताले. वो आमगेली मिस्टेक रियलायज जावन आमी सारके करताले. आतां चडशें कॉमर्शियल तियात्रांत हें घडोना ना. कॉम्बिनेशन म्हणजे आर्टिस्टांचें कॉम्बिनेशन जावं एक ग्रुपाची बांदावळ कशी आसता? हय. कॉमर्शियल हितूंत कशी आसता? कॉमर्शियल हितून लायक सगळे प्रोफेशनल लेवलाचे, म्हणजे आपूण पयलसान नाचताय, पयलसान तशें करून आसता, पूण एकवट आसता. एकवट ना म्हूण ना, एकवट ना जाल्यार तियात्र बरो वचना. एकवट आसूं गरजेचें, आनी एकवट आसा. हांव कॉमर्शियल तियात्रांत खंय नाचता, एकवट आसा, बरो आसा. सगळे एकवटान एकामेकाक हेल्प करताय, लायक ड्रेसींग करपाक चुकून म्हाका हांव मेन रोल करता. सो सगळ्या पड्ड्या हांव आहा, 7वी पड्ड्या हांव आसा. सो म्हाका न्हेसपा जावं कितें करपाक हेल्प करपाक, चुकून शूज हाडून दिवपाक, सगळे हेल्प करता एकामेकाक. तशें करून हें आहा, एकवट आसा. आनीक आतां त्या आदीं तुवें वो एक सांगला त्या परस आनिकूय एक कॉम्पिटिशनाचो तियात्र तूं न्हेसला, ताचे अनुभव? तेतून हांव एक लायक कॉमेडी सीन, कॉमेडी रोल असो, पूण एक्झॅक्टली कॉमेडी म्हणूंक जायना. लायक कॉमेडियन आसा तो म्हजे अगेन्स्ट उलोवन म्हजी कॉमेडी मारतालो, अशें करून फकाणां म्हजी मारतालो. हांव भागाराचो रोल करता, भाटकाराचो. आनीक तो तियात्र कसो लागलो तुका? तो तियात्र बरो आहलो. लायक आमी तितून प्रॅक्टीस चड, आमी अनुभव बी चड मेळूना आमकां, चड प्रॅक्टीस मारूना. आनी तो तियात्र जाल्लो आमगेलो हिंगा वास्को कल्ला थिंगा, वास्को हॉलांत जाल्लो. सो मागीर आमकां 3rd प्लेस मेळ्ळी त्या तियात्राक. ना पूण जेन्ना तूं कॉम्पिटिशनांतले तियात्र न्हेसता आनीक तूं आयज कमर्शियली बाजारांत वेता, हाचो तुका खंय तरी फायदो जाता? हय जाता, भरपूर फायदो जाता. तुका खंय खंय जालो? प्रोफेशनलाक हांव सगळें शिकलो, लायक डायलॉग डिलिव्हरी, वॉयस मॉड्युलेशन, बॉडी लँग्वेज. म्हणजे तुका एक कॅरेक्टर दिला, तुका रोल दिला, तो तुवें कितको अनुभवपाचो आनी कितकोन तुवें दाखोवपाचो, हें सगळें हांव प्रोफेशनल हितूंक शिकलो. म्हणजे आमच्या कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रांत शिकलो. तें शिकोवन म्हाका तें सगळें तीच शिकलो तें म्हाका थिंगा बरें पडलें कॉमर्शियल तियात्रांत. दुसरें जेन्ना आमी कॉम्पिटिशनाचो तियात्र न्हेसता तातूंत स्टेज सेटअप, बॅकग्रावंड म्युजीक, कॉस्ट्युम्स जावं बाकीच्यो ज्यो प्रॉपर्टी कश्यो वापरपाच्यो हाचेरूय आमकां भर दिलेली दिश्टी पडटा. तर
तुज्या नदरेन कॉमर्शियल तियात्रांत हें कंपिटिशना बाबतींतल्यान आयलें जाल्यार जो कमर्शियल तियात्र चलता तो अदीक फळादीक जावंक शकचो ना? हय ऑफकोर्स फॉर शुअर जातलो. कित्याक कितें जाता नाजाल्यार कमर्शियल तियात्रां सगलो भार आसता स्टेजीचो जावं स्टेज सेटअप्स क्रॉप्स आसताय जावं एक टेबल हाडपा आसता एक चेअर हाडपा आसता ते सगळे स्टेज मॅनेजराकूच दिलो आसता. एक्टर कोण हात घालपा वचनाय. पूण तेच तर आमी एक आमचे बरे मनान आमी हात घायले हातबोट घायले म्हाका एक कितें नीड आसा वो कितें आसा ते तर आमी घेवन गेले. लायक म्हाका एक चेअराची नीड आसा ते चेअर हांव घेवन गेलो पयलीं पड्ड्या वचून फाटल्यान वचून रावलो जाल्यार इट कॅन बी इजी एंड हेल्पफूल फॉर ऑल. आनीक ह्या कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रांतल्यान आनीक कितें तूं शिकला? मेन म्हळ्यार ती डिसिप्लीन पंक्च्युअलिटी. डिसिप्लीन ऑन स्टेज मोठी मस्ट सामकी चड गरजेची. कित्याक जजीस आसताय सो आमी कितें जाता आमगे एक सीन जाली आमी फाटल्यान वयताय आमी उलयताय पूण कितें जाता थिंगा इतूरले शुअर मायक आसताय तूं फाटल्यान उलयता सुद्दां तुगेले मुखार ऑडियन्सांक हें पावता. सो मेन म्हणटे डिसिप्लीन कॉम्पिटिशना तियात्रां आमी तें शिकताय. कित्याक थिंगा आमकां फाटल्यान पड्ड्या फाटल्यान आमकां उलोवपा मेळना ना म्हणटा सायडीन आमगे एंट्री मारपा सो थिंगा आमकां उलोवपा मेळना उलोवपा बी दिनाय. मेन म्हणटे डिसिप्लीन आनी पंक्च्युअलिटी. आतां तूं फकत तुजेच तियात्र करता काय तूं दुसऱ्यांचेय तियात्र पळोवंक येता? दुसऱ्याचे पळोवपाक वयता. आतां जेन्ना कंपिटिशना तियात्रांतल्यान तूं तियात्राची ABCD शिकल्या उपरांत दुसऱ्याचो जो कॉमर्शियल तियात्र चलता तो तूं पळोवंक गेलो आनी तो तूं पळयता आसतना तातूंत कितें तरी बदल जावंक जाय जावं स्टेज सेटअप असो आसूंक जाय जावं तो कलाकार हे भाशेन उलोवंक जाय अशें केन्ना तरी मनांत येता? जाता जायते फावटी तियात्र चोयलो म्हणटकीर कितें जाता लायक आमी ते प्रोफेशनल हितून आमी शिकलोले सो कितें जाता हें मातशें चेंज जावपा जालें. हे डायलॉग तेणें मारला तो ट्यून दुसरो आसपा जाय आसलो अशें करून येता फील येता भितरल्या मनांतल्यान येता. कित्याक ते आमकां शिकोवन मेळ्ळ्या ते हेजेर आमकां एक्सपिरियन्स मेळ्ळा कितको आसपा जाय कितको आसपा न्हू तें. तुवें केन्ना तरी कोणाक करेक्शन करपाचो जावं करेक्ट करपाचो प्रयत्न केला? हय आमगे हेळां बी तो डायरेक्टर आसलो विक्टर दे फातोरपा हांव तेगे हेळान आसतालो तो म्हाका म्हणटालो एक्सपिरियन्स तुका आहा रे मातशें हेल्प कर रे तेंका मातशें एक्सप्लेन कर रे डायलॉग हें तें सांगतालो म्हाका. हय म्हणटच हो फायदो दुसऱ्यांकूय जाता. म्हणजे आमी कंपिटिशनाच्या तियात्रांत वचून डायरेक्टरा लागीं थोडें बहुत शिकोवन घेवन तें आमी दुसऱ्यांक वांटूंक येता. हय हय तर आयच्या तरणाट्या मुखार तियात्र मळार कसलें आव्हान आसा? आव्हान म्हळ्यार जायते चॅलेंजीस आसा. लायक फर्स्ट म्हणटे तुका ट्रॅवलिंग आसता सेकेंड म्हणटे तुका फॅमिली सपोर्ट जाय आसता थर्ड म्हणटे फॅमिली सपोर्ट म्हणजे मेन लायक हांव उलयतलो लायक प्रॅक्टीस तर पयस आसा आनी पेरंट्स एक पाट म्हणटाय बाबा तूं वचनाका बाया तूं वचनाका कित्याक तूं हितू पयस वयता प्रॅक्टीस तुका पेट्रोला पयशे कोण दितलो हें मेन आसता. कित्याक भुरगीं शिकनाय शिकतना म्हणचे लायक शिकतना आमी तियात्रां वयताय सो कॉलेजीकूय तुका वयतना पयशे दिवपाचे हिंगाय वयतना पयशे दिवपाचे तेश कोन्न येता चॅलेंजीस येताय. सेकेंड म्हणटे लायक अशें कोन्न आसता हें तियात्रांकू तें फुलगोडें तो फुलगोडो तेमगे तेसलें नाचपाचेंच तेश कोन्न आसता पूण तेश कोन्न आसना. तूं आपणा गेले म्हणजे लायक आपणागे अभिमान आहा आपणागे कितें आहा तें आपूण आपणागे सांबाळ रावपाचें. आपणागे रिस्पेक्ट सेल्फ रेप्युटेशन आपणागे आपूण सांबाळपाचें कोण तूं कोण लागना मागीर. पुढचे जेन्ना तूं तियात्र न्हेसता तेन्ना तुजे फॅमिलीक तुज्या बद्दल कितें दिसता? लायक तियात्र न्हेसता म्हणल्यार पयलीं सावन हांव धाकटो आसतना सावन आमगे इगोर्जेन बी आमगे कंपिटिशन जाताय कितें जातालें तितून सावन हांव नाचत येयल्लो सो स्टेजीर हांव एक्ट करीत येयल्लो सो म्हगे फॅमिलीक कांय प्रॉब्लेम नासलें तेश कोन्न. आनी कितें जातालें प्रॅक्टिसे वचपा म्हाका प्रॅक्टिसेक सगळे कडेन बोगले पळोवना सो त्या वाटेन म्हाका पेरंट्सांक केन्ना हें केलें ना पूण ऑलवेज सपोर्ट केला म्हाका चल बाबा तूं कर कितें कोता न्हू बरें कर कितें कोता तें दाखोवपा लोकांक दाखोवपाक कोता बरें कर. म्हणजे हेच भाशेन दुसऱ्याय पेरंटांनी करचें अशें तुका दिसता? ऑब्वियसली सगल्यांनी पेरंट्सांनी लायक आपणा भुरग्यांक भुरगे कितें करूं सोदताय जावं ती आपणा टॅलंट आहा एक कला आहा ती देवान दिल्या ती दाखोवन दवरून कांय फायदो ना. ती कला दिल्या कित्याक ती दाखोवपाक एक 4 जाणां मुखार दाखोवपा लागून दिल्या ती दाखयल्यार तेच कितें फायदो आहा न्हू ना देवान दिले ते कलाचो फायदो कितें फायदोच ना. तुमच्या घरान कोण तरी कलाकार आसा? ना आमच्या घरान कोण ना पूण म्हजी मामी पयलीं खेळाक नाचताली. म्हणजे कलाकार कोण ना पूण मामी खेळाक नाचताली. वा 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 बरें. आतां आमी मातशे खेळांचेर उजवाड घालया. ह्या वर्साक तुवें जे खेळ केल्यात कितल्यो सुमार पार्टी केल्यो? आमी फ्रायडे भायर काडले फ्रायडे आमी 2 शो केले मागीर सॅटर्डेक 2 आनी मागीर बाकीचे 3 दिसांक आमी पर डे 4 शो केले. पर डे 4
म्हणजे 4 म्हणजे 3 पार्टे 12. हय. ओके. आनी खंयचे सुवातेर लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळलो? पयलें म्हणल्यार आमकां लायक खरें सांगपाचें म्हळ्यार केप्यां, दुसरें मोठें आकामोळ आंबावली हे आमी पयलीं दिसा केल्ले कित्याक 2 दीस पयलीं भायर काडलो. मेन मोठो आमकां कोर्ट दे फादर आमच्या इगोर्जे लागीं सगळ्यांच्या लेट तियात्र आमी आमच्या गांवांत दाखयला. हय, कित्याक टायम ट्रॅवलिंगाक लागून आमकां प्रॉब्लेम जाले पूण लोकांनी आमकां इतली संदी दिली लायक लोक रावले उपाशी रावले आमकां. आमी इकरां स्टार्ट केला हें इतू लेट स्टार्ट केला पूण लोक रावले आमचे पासून चोवपाक आनी इतलो क्रावड तुका सांगता खरें. आमच्या गांवांक फातोर्पेच्या गांवांत आमगे 3 कडेन जाल्ले तरी आसतना लोक हिंगसोन सुद्दां पोतून थिंग येयला. पयलीं दिसान चोयल्ले वाड्यार चोयलो ते सुद्दां इगोर्जेको पोतून येयले चोवपाक. कित्याक गांवचे भुरगे नासतात म्हूण? गांवचे भुरगे न्हू पूण ते हेळो आहले तेश कोन्न ते भाशेन सा फूल सस्पेन्स आहले. स्पेशलिटी कितें? स्पेशलिटी मेन मोठी कॉमेडी चड बरी आहली फर्स्ट पार्ट्याक. सेकंड हितूंक लायक सिरियस रोल आहलो, नेगेटीव रोल आहलो, तो मेन रोल आहलो. ते भाशेन म्हणजे लायक हें केल्लें आमी शिकयल्ले भुरग्यांक आनी ते भाशेन एक्टींग केल्लें. म्हणजे तुका कसले रोल पडले? फर्स्ट हितूंक हांव कॉमेडी कोतालो तिनी एका प्लेयाक. सेकंड हितूंक हांव नेगेटीव रोल हांव कोतालो आनी थर्ड हितूंक हांव बॉयफ्रेंड एक चेडवाचो बॉयफ्रेंड आहा तो मेन रोल हांव कोतालो. खंयचोय डायलॉग उगडास आसा? हय उगडास आसा. एक डायलॉग नेगेटीव हेजो. नेगेटीव. आगो तूं एक काजारी वस्तरी आनी हांव एक आंकवार चेडो. म्हाका म्हजो फुडार आसा. तुजे लागीं काजार जावन म्हाका कांयच एक फायदो ना. ते पासत हांव तुका बरें सांगता म्हजी वाट सोडून दी ना तर चड वायट जातलें. आनी तुका हांव आखरे फावटी सांगता आयज सान म्हजी वाट म्हाका आनी तुजी वाट तुका. हो तुजो डायलॉग म्हाकाय बरो आवडलो. खरेंच 3 पार्टी 3 भाशेच्यो कित्याक आसतात? सांगपाचें म्हळ्यार ती जमणी वयले हेळ ती पयलीं सान परंपरा लायक पार्ट्यांक आमगे तियात्रांक कितें जाता तूं एक एक्टींग कोता एक डबल रोल कोता तूं एकू भाशे एक्टींग कोता पूण तुका हेळां कितें जाता लायक एक हितून ती कॉमेडी केली नेक्स्ट हितून तुका सिरियस करपा पडटा तितून तुका नेगेटीव करपा पडटा तिसऱ्या हितून कित्याक एक मनीस एकू भाशे रोल केलो तोय बरो दिसना. आनी लायक इट इज कितें सांगपाचें म्हणल्यार 3 पार्ट्यो त्यो 3 पार्ट्यो एकू भाशे दाखोवन फायदो ना न्हू तेका लागून त्यो डिफरंट दाखयता. म्हणजे तुमी कॉस्ट्यूम बदल करतात काय? हय ऑब्वियसली कॉस्ट्यूम बदल करताले. दर एका प्लेयाक दुसरे आनीक तुमचे बरोबर हांव जाल्यार मुगे एंट्री कॉस्ट्यूम चेंज करतालो. एवरी एंट्री कॉस्ट्यूम चेंज. पूण जी दुसरी फिमेल कॅरेक्टर्स आसात तांच्या बाबतींतल्यान तांच्या बाबतींत कितें जातालें हेळ जमणी वयले हेळ म्हणजे ओपन जाग्यार जाताय. मेन प्रिकॉशन आमी आमगे लेडिजांक दिताले लेडीज एक्टर तांकां दिताले कित्याक आमची बस आहली ती बस आमी जे लायताले म्हणजे स्टेज सेटअप करता तेजे फाटल्यान दवरताले कित्याक तांकां बसी वचून तांकां चेंज करपाक मेळपा लागून. पूण आमी तांकां सांगताले लायक इफ यू ऑल आर नॉट कम्फर्टेबल चोया म्हूण कितें जाता तें. कितें जाता झुपकोन ते ड्रेसीस बी चेंज करपाक टायम लागता न्हू आनी मागीर ते केन्स तेमगेले कोता चेडवाले म्हणल्यार टायम लागता सो आमी एडजस्ट करताले म्हणजे खंय जाग्यार आहा ते भाशेन पूण. नाजाल्यार खंय लागीं घर आसा हय नाजाल्यार झुपकोन धांवन ते लोकांक घरां वचपाचें तेशें कोन्न जातालें. कोणाल्या कपेला लागीं बी जाल्यार बरें जाता कपेलांक झुपकोन. पूण खरेंच मजा 3 दीस साम शेगीत मजा सामकी खेळाक. ओके. पूण ह्या कार्नावालाच्या खेळांनी कांत आसतात? हय कांत आसता. एका प्लेयांक कितले? एका प्लेयांत आमच्या प्लेयांत आमी 3 कांत घातले. पूण अशें जायते कांत आसतात? हय जायते आसतात. तुका खंयचो तरी कांत? म्हाका एक मोगाचो आहलो आमच्या ऑडियन्सांक. मोग दोग गायनी केला नीस दोशी जावची न्हूय पडल्यार पासून वीस चिटकून रावची गोड धरून काळीज देवा मोग आमचो कोर फेलीज वय देवा मोग आमचो कोर फेलीज. म्हणजे स्पीड फास्ट कांत आहलो. ते म्युजिकाचेर तुमकां म्युजीक कोण वाजयतालो? म्युजीक आमी कितें केल्लें लायक यंग भुरग्याक घेयल्ले आमचे गांवचेच म्युजीक शिकल्या. आमच्या गांवांत टॅलंट आहा जाल्यार आमकां भायल्यान नाका न्हू. ते भाशेन तुमी गांवच्या भुरग्यांक वयर काडपाक आमी चिंतलें ह्या वर्साक. तिगांय आमचो एक बेज वाजयतालो बाब जेसन म्हूण दुसरो आहलो जो लीड कोतालो आनी एकलो आहलो तो ड्रमर आमचो आतां शिकला पूण आमी तांकां कित्याक घेयलें आमच्या गांवच्या भुरग्यांक वयर काडले तेमकांय फाल्यां खंय व्हडल्या मोळार तांकां संदी मेळटू म्हूण. मेवन तुका तुज्या जिवितांत ह्या तियात्रा उद्देशें कितें तरी बरेंपण येयलां अशें दिसता? ह्या गोंयकाराचो फुडार कितें ह्या तियात्रा वरवीं? खंयचेय गोंयकाराचो फुडार कितें ह्या तियात्रा वयल्यान म्हाका जायती शिकोवण मेळ्ळ्या. लायक आमी मामी डॅडीक जायते जाण वाडल्या म्हणटे भुरगीं आमची तोरणाटे भुरगे सपोर्ट करनात ना म्हूण
वायट उतरांनी पाचारतात म्हणजे मामी डॅडी कितकोन केअर घेवपाचें लायक आमी जाण घेवपाचें तेम कितकोन त्रास कारण आमकां वाडयले ते आनी तेमगे त्रास अनुभवून घेवन आमी तांकां जायते भशेन आदार दीन आमी बरें कामाक लागून तेमगे नांव वयर काडपाचें ही आमकां हें मेळटा सेकंड म्हणटाय ती आमकां गोंयांत जायते अनएम्प्लॉयमेंट आसा तेजेर आमची शिकवण मेळ्ळ्या कितकोन आमी फकत गव्हर्मेंट जॉबाकूच न्हू पूण प्रायवेट जॉबार रावन सुद्दां आमच्यान कितकोन आमच्यान वयर सरोन जाता आमगे स्वता बिझनस स्टार्ट करून कोणालो आदार घेवन पयशांचो जावं कसलो आदार घेवन मेंटल सपोर्ट वो फिजिकल सपोर्ट घेवन आमच्यान कितको वयर सरोंक मेळटा ही जायती शिकवण तितूंतले मेळ्ळ्या आमकां आनीक हें तुका तुज्या जिवितान तुवें आपणायलां काय अशेंच दुसऱ्यांक जिवितांत आपणायलां बी आनी दुसऱ्यांकूय सांगिलां बी तुजो तियात्र पळयल्या उपरांत तुज्या इश्ट मित्रांनी तुका तियात्रा वयर म्हणजे तुज्या रोला बद्दल आनीक तुजे भुमिकेक तूं कसो कितें जावं खंय कितें करेक्ट जावंक जाय केन्ना तरी सांगलां हय जायते जाणांक सांगिलां लायक स्टार्टींग शो स्टार्ट जाल्लो किसन देशीचो शो स्टार्ट जाल्लो म्हाका एक मातसो एक्सिडंट जाल्लो सो वॉकिंग स्टायल सारकी जायनासली मुगेली बींग म्हणजे मेन रोल जावन सुद्दां मातसो पांयाक कूट येताली जायते जाणांन म्हाका सांगिल्लें मातशें केअर घे ती सांगिल्ली 1-2-3 कडेन मुगे डायलॉग डिलिव्हरी सारकी जायनासली तेवूय म्हाका सांगिल्लें अमके कडेन तुगे डायलॉग डिलिव्हरी सारकी जावपा जाय मातशें हाय पिचाचेर वचपा जाय हिंग तूं मातशें सॅड जावपा जायो जायते जाणांन सांगिल्लें म्हाका आनी हांवें आपणायलें बी तें आनी समजून घेवन हांवें तितून मुगे लायफान हांवें तें ट्राय केलें आनी तें जालें बी आतां बरो जाता पूण आतां तुका कोण तरी म्हणटा की तुजो रोल बरो जाता जायते जाणांन एप्रिसिएशन जायते जाणांन म्हणून इवन फ्रेंड्स जे कोण लायक मोदें अशें कोन्न सोडून गेल्ले फ्रेंडशीप सोडून गेल्ले आतां हाय मेवन म्हणून फोन मारताय अरे केदो ना तुगे शो हुंया अशें कोन्न फोन मारताय तुज्या घरच्यांनी हो तियात्र पळयला हय घरच्यांनी पळयला सगल्यांनी तांकां कितलो आवडला तांकां तियात्र खूब आवडलो तियात्र आवडलो म्हूण आमच्या गांवांत तें पाद्रीक सांगून अशें करून अरेंज करून आमच्या गांवांत सुद्दां हो आमचो तियात्र गायलो कित्याक आनी मागीर गांवच्या लोकांक आवडलो गांवच्या लोकांक जाल्यार म्हाका जायतो वाखाणलो लायक आमगे थिंगचो फातोरपेचो हांव पयलो भुरगो लायक येदे व्हड हेजे स्टेजीर चडपाक हेजे म्हज्या पयलीं आनी येदे व्हड स्टेजीर आनी कोण चडना जायते जाणां म्हाका वाखाणलो म्हणून हांवें सुरवातेकूच फातोरपेचें नांव काडलां म्हणजे ज्या उद्देशी खरेंच तुवें गांवांक कितें तरी वेगळें हाडूंक जाय कितें तरी एक वेगळी दिशा तुवें गांवांक दिवपाची गरज आसा आनी तुजे बरोबर जे भुरगे आसात तांकांय तुवें सांगातान जे भाशेन खेळांनी तुमी सांगातान वावुरले ह्या फुडेंय तुमी सांगातान मुखार वचपाची चड आनी चड गरज आसा तर आईचो जो तरणाटो आसा ताका तुज्या लागच्यान कितें संदेश म्हळ्यार लायक चोय देवान सगळ्यांक टॅलंट दिल्या जायते भशेन लायक कोणाकू फुटबॉल खेळपाक दिल्या कोणाकू वॉलीबॉल कोणाकू क्रिकेट जावं कोणाकू डॉक्टर जावपाची जावं कोणाकू शिकपाक बुद्धी दिल्या चड आनी कोणाकू एक्टींग करपाची जायते भशेन टॅलंट देवान सगळ्यांक एक भाशेन दिलें ना जायते कोण ती टॅलंट आहा तितून आमी लिपोवन दवरून कांयच फायदो ना ती तुका कितें आहा लायक तूं घरा कडेन एक कातार म्हणटा लायक कातार म्हणपाची तुका संवय आहा लायक घरा कडेन आसतना तूं बाथरूम सिंगर वो कितें जावं पूण तूं म्हणटा तें तुवें तेजें वर्कआवट करपा जाय तुवें जाण घेवपा जाय आपणागे टॅलंट अरे आपणाको जाता कित्याक ट्राय करपा न्हू ट्राय करपा जाय आमगे तरणाट कितें म्हणटाय तें जातलें म्हणटाय तेश कोन्न चिंतिल्लें म्हूण कांय मेळना हांवूय तेसो म्हणटालो तें जातलें मुको जावपाना तें एक्टींग म्हणटालो तो रोल मुको जावपाना म्हणटालो मागीर म्हाका तो आमगे खेळा सुद्दां ताका म्हणटा हांव अरे पयलीं मुका जावपाना रे तो रोल मागीर तो म्हणटालो अरे कोर रे तूं तुका जायना म्हूण आहा कोर रे तूं म्हूण एक तुका वील पावर मेळटा सपोर्ट मेळटा तुवें तो ट्राय करपाक ट्राय केलें म्हणजे तुवें मुखार वचपाक ट्राय केलें जाल्यार तुका फाटल्यान सपोर्ट आपसो मेळटा बट तुवें एक्सपेक्टेशन कितें दवरची गरज आसा की तियात्र केल्या उपरांत आपणाक हे मेवतले म्हणजे पयशे मेवतले काय समाजाक लोकांक तूं कितें तरी वेगळो दितलो ना 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 सो पयशां लागून एक्टींग करून ती दॅट इज नॉट फायन पयशां लागून एक्टींग करप म्हळ्यार दॅट इज नॉट गूड मेन म्हळ्यार कितें तुका जाय लायक तुवें एक्टींग केलें तुवें बरें नांव जोडलें तुगे फामिलीचें नांव वयर चडटलें तितलें तुका फेम येतली तितलें तुगे रेप्युटेशन वाडटलें तितलो लोक तुका चड आनीक जाण जावन घेतलो लोक वळखतो तुका आनीक तेंच तुका व्हडलें तें पयशे आशेन म्हूण करपा न्हू म्हणजे आयजो नेवो तरणाटो जो पालकाचेर येवंक सोदता ताणें कसो आसचो तेणें लायक मेन म्हणटा हंबल आसपा जाय आनी फर्स्ट थींग म्हणटा पंक्च्युअल आसपा जाय आनी डिसिप्लीन ह्यो दोन वस्तू तेणें मस्ट फॉलो करपा जाय डिसिप्लीन आनी पंक्च्युअलिटी
लायक कोण कितें सांगता लायक एक सिनियर एक्टर डायरेक्टर सोडून दुसरो एक्टर कितें सांगता कित्याक तेका थोडे कितें एक्सपिरियन्स आसा म्हूण तो तुका सांगता आयकोन घेवपा जाय चुपकोन तेका निग्लेक्ट करपा जायना हो आपणाक कितें सांगता डायरेक्टर सांगना हो कोण आपणाक सांगपाक तेशें कोन्न म्हणपा जायना आयकोन घेवपा जाय. आतां तूं जेन्ना पालकाचेर न्हेसलो तुवें तुजो रोल मॉडल असो तुज्या दोळ्या मुखार कोणाक हाडलो? रोल मॉडल असो मेन म्हळ्यार लायक हांव फॅन फॉलोईंग ऑफ रोशवन खरें सांगता म्हाका तेगे एक्टींग खरें चड बरें दिसता पयलीं सान. सो हांव तेका घेवन लायक तो सदां एल्डर हांवें तेगे हें चोयलां पूण तेका फॉलो करता पयलीं सान. आनीक आतां डायरेक्शना बाबतींतल्यान थोडें भोव तूं शिकला म्हणजे चडसो कोणाचें गायडन्स तुका मेवलें? मेन म्हणटा तें हांव रोडण्या तियात्रांक आहलो आमचो डायरेक्टर बाब आहलो तेणी चड गायडन्स म्हणटा थिंग मेळ्ळा म्हाका लायक सगळे वाटेन नॉट जस्ट ऑन द स्टेज आवटसायड द स्टेज सुद्दां म्हाका जायते गायडन्स मेळ्ळा म्हणजे लायफा वरवीं कितकोन आसपा जाय लायफ कितें म्हणटाय थोडे हे थोडे येताय येदें घेताय स्टेजीर चडटाय एक्टींग कोताय लोकांक इंटेंशन तेशें कोन्न आसता पूण तेशें कोन्न आसना फाटल्या स्टेजी फाटल्यान खबर आसता कितू त्रास आनी हार्डवर्क केलो आहा ते मुखार लोकांक तेशें कोन्न दिसता. तुका खंय मेरेन वचपाची तुजी वाटचाल म्हणजे तूं खंय मेरेन वचोनशें तुका चिंतलां आनी जायते मुखार वचपाचें आहा सप्टेंबराक एक म्हाका येयलो आहा ऑफर न्यू तियात्राची सप्टेंबराक हांव आनी कोणाक न्हेसपा सो आनी जायते मुखार वचपा उरलां. तूं सद्याक कसलें काम करता? हांव एज अ कंप्युटर ऑपरेटर काम करता कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. खंय? हांव केपें आसता. ओके. आनीक हें तियात्र आनीक तें बरोबर जाता? एडजस्ट जाता म्हणजे लायक केन्ना एक एक दीस प्रॅक्टीस बेगीन आसता वो शो बेगीन आसता तेन्ना सराक सांगून एडजस्ट करून येवपा मेळटा तशें करून कांय प्रॉब्लेम जायना. खरेंच मेवन खूब बरें दिसलें कारण तुवें तुज्या काळजांतले आवडे तुज्या काळजांत जें कितें शिजता तें आमी थोडें भोव लोकां मुखार हाडलें. तुवें खूब मुखार वचो होच आमचो आवडो ज्या उद्देशीं तुजे फातरपेंचे तुजे भाव भयणी आसात ताणें पालकाचेर मुखार सरो आनी मुखार वेची तांकांय तुवें बरोबर व्हरचें. तुज्या मोलादीक वेळा पासत खिरीतपणी प्रुडंट मिळ्याच्या नांवान काळजाचें कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतल्यानूच मेवन फेर्नांडीसा सांगाताक आयची ही मणकामतें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस.